जाऊं तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका वगळाप जाऊं तुका सोमिया जेजू वगळाप जाऊं तुका बुऱ्या इष्टा करिया आराधन तुका नीतीदारा काकुळदारा आराधन तुका बुऱ्या इष्टा करिया आराधन तुका नीतीदारा काकुळदारा आराधन तुका वंदन जाऊं तुका सोमिया जेजू वंदन जाऊं तुका वर्गान जाऊं तुका सोमिया जेजू वर्गान जाऊं तुका वंदन जाऊं तुका सोमिया जेजू वंदन जाऊं तुका वर्गान जाऊं तुका सोमिया जेजू वर्गान जाऊं तुका मगचनो पवित्र सक्रमेंतान जेजू क्रिस्त हजर आसून तेजे समखर आमी दिंबेर पडल्या उबी आसाव पवित्र सक्रमेंतान जेजू क्रिस्त हजर आसा आज आमी विशेष करून ताची स्तुती अर्गा आराधन आमी ताका पाठोवंक फावो कित्याक हे नवे वर्स ताणें आमकां दिलां हे दोळस ह्या नव्या वर्सान आमी आसाव आनी मोगाचनो हे नवे वर्स पळोवंक बाग फावो केल्ल्याक ताका अर्गा आराधन स्तुती कितली दिल्यार आमी फावना मगचनो जायत्या जाणां अवकाश मेळोवंक ना पण आमकां देवान फावो केला आमकां सर वायट विघ्नांतले अनुवरांतले उगडांतले वायट सक्तेंतले मारणांतली किडेंतले देवान निवारला आनी हो नवो आशिर्वादान भरलेलो हे नवे वर्स पळोवचे भाग आमकां फावो केला ह्या खातीर सर्व देवान केल्ल्या उपकारांक ताणें आदारलेल्या सर्व बरेपणाक आमच्या कुटुंबा खातीर आनी विशेष करून हे नवे वर्स ताजो मोग एकामेकाचो मोग सडीत ताजी कृपा अनुभव करूंक हो एक अवकाश ताणें आमकां करून दिल्ल्याक ताका अर्गां स्तुती होगळाप फावो सडवोंदारा बुजवोंदारा आराधन तुका जीवदातारा वोडादारा आराधन तुका सडवोंदारा बुजवोंदारा आराधन तुका जीवदातारा वोडादारा आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जाऊं तुका सोमिया जेजू होगळाप जाऊं तुका वंदन जाऊं तुका सोमिया जेजू वंदन जाऊं तुका अर्गां जाऊं तुका सोमिया जेजू अर्गां
आमचे दोन्ही हात आम्ही वयर उबारूया विशेष देण्या खातीर कृपे खातीर तो आमच्या संगत आसा देव म्हणीन चलो बरी एक कुर्सा मुखांतर आमची आवय जावन ताणें दिल्या ते सर्व बरेपणा खातीर या घडये देवाच्या हजरेंत देवाच्या पुताच्या हजरेंत आमी आसा आनी आमी ताका आराधना स्तुती होगळाप करूंक फावो भगत सुनो या घडये आमच्या मतीन आमच्या काळजान आमच्या उतरान कितें आमकां अर्गां स्तुती येता हे सगळें जेजूक आमी भेटोवन दिवया हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्यान जेजू आराधना तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू हालेलुया तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 आराधन तुका आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका महिमा तुका महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका वंदन तुका वंदन तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका एगडी वर आमच्या दोळे आमी दांपी आनी आमकां जेजूच्या हजारपणांत आमी आमकां समर्पण दिवया मगचनो ह्या दिसाच्या आरंभारस सुरवेरस आमी जेजूच्या समकार आयल्या देवाच्या संगत आमी आयल्या देवाची गरज आसा म्हणून आमकां बगप आमच्या कुटुंबाक देवाची गरज आसा आमी देवा मुखार रावची गरज आसा आमी देवा लागीं मागची गरज आसा ही समजणी देवान आमकां दिल्ल्या खातीर ही जाणवां ह्या घडये देवान आमकां दिल्ल्या खातीर आनी आमकां हर एकल्या ह्या पुणशताक सोम्या मुखार हाडिल्ल्या खातीर देवा गर्गां सुद्दां होगळाप आमी दिवंक फावो कित्याक मोगाचेर आमकां कळीत आसा आमी देवा विनय कितेंच करूंक शकना देवाची आमकां भरपूर गरज आसा देवाच्या कृपेची देवाच्या मागण्याची देवाच्या आशिर्वादाची देवाच्या कृपेची आनी विशेष करून देवाच्या काकुळतीची आमकां गरज आसा ह्या खातीर मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या सगळ्यांच्या वेळार आमी हांगासर ह्या आराधनान सक्रामेंतांतल्या जेजू समकार आमी आसा एक घडी भर ह्या जेजूचे हजारपण आमी भोगया आमचेंच उणेपण आमी वळखून घेवया आमी देवा मुखार कितेंच न्हय आमी अस्खद देवाची गरज आसा ह्या खातीर आमी हांगासर आयल्या आमचें उणेपण आमचें पातकीपण आमी वळखून देवाची श्रेश्ठपण आनी देवाची काकुळत आमगो करूंक आमकां समय आयतींक करया मोगाचें नवें वर्स आमी येदोळूस आरंभ केला मोरी देवाची माथा परबे मुखांतर पवित्र सभा हे नवें वर्स मरये द्वारी तिच्या ससाय मुखांतर आरंभ करूंक निचेव घेता कशें मोरी जेजूच्या मिसावान वांटेली जाल्ली हे सल्वसवांत भोवड पात्र देवाच्या योजनांत घेतलेली आमकां जेजूक दिल्ली आमकां ताच्या कृपेन भरलेली हर एका घडये देवाचें हजारपण मोरी तिच्या जिवितांत भोगलेल्या बरी आमकांय आमच्या कुशीन आमच्या काळजान मनान आमच्या कामांत आमच्या उतरान जेजूक वावोवंक आपणे दिवची ही मोरी मोगाचेनो त्या कुर्सामळी उबे आसलेली मोगस्टांची परिस्थिती आपलो मोगाचो पूत तरणाटो कुर्सार उमकडून आसा एक जावन आसा हर एकलो फोडून धांवतात भियांतर तरतात आनी ह्या घडये मोरी कितें करता मोगाच्या भावांनी भयणी हे भोव कठीण जिणेच्या परिस्थितीन दुखाच्या परिस्थितीन मोरी हर एक आपोस्तला एकठांय करूंक वेता शिंपोडलेल्यांक संगत हाडूंक वेता आनी थंयसर कुडान मागणें करता
हे सगळे मोगाच्यो मोरयेन पवित्र पुस्तक म्हणटा लुकाच्या सुवार्तेन पयल्या अध्यायान तिणें काळुजान जगोवन दवरले आठव केलो जे कितें आटे बिटे तिणें सोंसलेले जे कितें देवाचें योजन आसलेलें जे कितें खुर्सार त्या कालवार पर्वतार घडलेली घडिता दुखाची ही सगळीं तिणें आठवयलीं काळजांत आटयलीं देवाक बापाक समर्पण दिलें तिणें आनी मगाच्या चल्याय परिस्थितींत ती मागणें करूंक वेता मगाच्या जे केन्ना आमी काळजांत आटयता देवाचो मोग देवाचें हजारपण आमच्या काळजांत आसा आनी ह्या खातीर तिका धैर्य मेळ्ळें हे सगळे कठीण परिस्थिती फुड करूंक मोरयेक धैर्य मेळ्ळें कित्याक तिच्या काळजांत जेजू आसलो ह्या काळजांत भवर्त आसलो ह्या काळजांत देवाचो मोग आसलो विश्वासी ती रावली मग आज मोरी आमकां कसल्याय कश्टांत आमी आसल्यारी आमी देवाक उलो मारूंक जाय देवा विरोध वेचे न्ही बघा देवा सरशी वसा जे म्हणटा मोरी कसलेय कश्ट येवं दी समस्या येवं दी पिडा येवं दी दूख येवं दी जे कितें हांवें आलोचन घाल्ली चिंतलें कितेंच जावना हांव एकसुरो उरला मोग करतली म्हजी कोणूच ना समजोवचें कोणूच ना म्हज्या विशयांत खबरो उलयतात वायट उलयतात खंडन करतात मुखलें जिवीत अद्रश्ट काळोखाचें जाला मोरी आमकां देवा सरशी वचूंक शिकयता मागणें करूंक शिकयता मग जेन्ना तें जावन आसा वर्तें लिसांव ह्या नव्या वर्सा आमी घेवंक जाय मोगाच्या भावांनी भयणी कितलेय कश्ट येवं दी कितलेय समस्या येवं दी कितलोय संतोष धदोसकाय आसूं दी मोरी आमकां जेजू लागीं वचूंक शिकयता बापा लागीं वचूंक पवित्र आत्म्या लागीं वचूंक शिकयता हो एक निश्चय आज आमी ह्या घडये जेजूच्या हजारपणान आमी करया मागण्याक प्रमुख स्थान जर तर हें नवें वर्स देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाय जंय म्हज्या कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वाद जाय जंय म्हजी योजना देवाची योजना प्रमाणे संपूर्ण जाय जंय हांवें देवा मुखार बस जंय म्हजें कुटुंब आलदारी मुखार धिंबेर पडून मागणें करी जंय तेर्साचें भक्तीपण देवाचें उतर आनी मागणें आमी कुटुंबान भेटय जंय हो निश्चय ह्या घडये जेजू समकर आमी करया कसलेय कार्य येवं दी कितेंय येवं दी मागण्याक हांव चुकोवचो ना कित्याक देवा मुखार आमी सरलेलीं तीं घंटे वरां त्यो घडयो त्यो आशिर्वादीत जातल्यो धैर्यादीक जातल्यो कशे मोरी भियोन थरथरलेल्या बावडतान धंडळलेल्या शिसांक घेवन ती मागणें करता पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेचे एकवटा खातीर ती मागणें करता काळजान दूख आसा तरी की जेजू लागीं मागता भवार्थान मागता विश्वासान मागता हें जावन आसा मोरयेची श्रेश्ठ गूण मगचून आमी पळयता पवित्र पुस्तकां निर्गमनाच्या 33व्या अवस्वरान 7-15 वळी पर्यंत थंयसर मैजे तंबान मागणें करता व्हड जबाबदारी मैजेक देवान दिल्ली त्या लोकांक बसयलेल्या गांवाक आपोर व्हरची बंदळेतान सुडका दिवची आनी त्या भोव कश्टांच्या पयणान सांगात दिवचो मुखेलपण दिवचो आनी ह्या खातीर मैजे तंबान बापा देवा सरशीं करशिता आनी जे केन्ना तो तंबा तावन मागण्या उपरांत भायर येता ताजे मुखामळ फर जळटा त्या वेळार लोक उबो रावन जयकार घालता देवाक कित्याक मैजे थंय देवाचें हजारपण आसलेलें कित्याक तो देवाच्या तंबांत आसतलो देवा समकार तो आसतलो मग चुनो देवा लागीं मागणें करचें म्हळ्यार निर्गमन 33-11 वळीन परत आमी वाचता एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मैजे कडेन उलयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मग जेन्ना कशें एक आमी इश्टा इश्टिणे कडेन उलयता तशें देव मैजे लागीं उलोवन आसलो आनी मैजे देवा लागीं उलोवन आसलो तसलो एक संभाशण देवा कडेन आमी करूंक जाय देव जेजू म्हजो इश्ट आनी मुखार हांव तुमकां साकर म्हणून बगार इश्ट म्हणून आपयता म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त तर आमचे मागणे ते इश्टा बरी जाय न्हय
भियान आमी मागचे बघा धैर्यान मोगान एका इश्टा लागीं मागचे बरी आमचे मागणे जाय मोगाचो न्हू सामुएल जे केन्ना देव ताका आपयता तो देवळांत आसतलो जे केन्ना सामुएल प्रवादी देवळांत वस्ती करून आसलो न्हिदेंत आसलो देवाचो थाळो ताका आयकता देवा समकार देवाच्या हजारपणांत आसतलो आनी देवाचो थाळो ताका आयकता आनी देवाचे हजारपण तो भोगता मोगाचे न्हू इसाया प्रवादी थंयसर देवान आपयता आसतना तो म्हणलो हांव एक भुरगो म्हाका उलोवंक कळना म्हजी तोंडांत उतरां सुटनात आनी ह्या वेळार मोगाचो तो मंदिरांत आसतलो तो उज्याचो इंगळो देवाक समर्पण दिल्ल्या त्या इंगळ्यांत तो भडवो थंयसर ताजी जीब पुरता देवाच्या हजारपणान भरलेलो तो इसाया प्रवादी ताजें तोंड सुरता आनी आमी पळयता भोव श्रेश्ठ धैर्यादीक प्रवादी तो जाता मोगाचें आमी पळयता जाकारी देवळान वावर करनासतलो देवा समकर आसतलो देवा थंयसर किर्तनां गातलो लोकांची खाणीको धानां तो स्विकार करून बाबा भेटयतलो थंयसर आनी तो एक मातोरो जावन आसलो एलिझाबेथ उतर प्रायाची जावन आसली तरी पूण ती मागता एका भुरग्याच्या देण्या खातीर त्या देवाळाच्या हजारपणां देवाच्या हजारपणांत आसून ती मागतात आनी त्या घडये मोगाचो न्हू असाध्य म्हणलें देव तांकां साध्य करून दाखयता जे कितें देवाच्या हजारपणान ताणें मागलेलें देव ताका संवसारी दृश्टीन असाध्य म्हणलें देव ताका साध्य करून दाखयता मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू देवाचो पूत मनीस जाला आनी आमी पळयता मोगाचो न्हू जेजूय मागणें करता देवाचो पूत दैवीक मनीस देवूच तरीकी तो बापा लागीं संवाद चलयता माते मार्काच्या पयल्या अध्यायांत 30 आनी 5व्या वळींत आमी पळयता दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दिस जेजू उठलो आनी जरनांतले एकसुरे सुवातेक वचून मागणें करूंक लागलो लुकाच्या 6व्या अवस्वरांत आमी वाचता सगळी रात ताणें देवा लागीं मागण्यान करसिली लुकाच्या 20 आनी 1व्या अवस्वरांत आमी मागता दिसाचें शिकून सगळी रात ओलिवे दोंगरार ताणें मागणें केलें पळया मोगाचो न्हू जेजूय मागणें करता तर आमी ह्या नव्या वर्सांत आसा तर आमकां मागण्याची कितली गरज ना आमकां कळीता आसा हो संवसार जायत्या सैतानाच्या फासांनी भरला जायत्यो ओडण्यो संवसारी कुशलायेक देवाच्या उपादेचो विरोध असो एका निजा देवाचो मोग करच्या विरोध असो अन्य देवाची पुजा करूंक आनी विशेष करून अमाल द्रव्या मादक द्रव्या आनी इतर माध्यमाच्या गुलामपणान आमी शिरकल्या ह्या खातीर मोगाचो मागण्याची भोव चड गरज आसा क्रिस्तांवाचे जायत्या जाग्यांनी हल्लो सोडून आसा आज आमकां सवाल करूंक जाय आज आमी जेजूक साक्ष जावन जिवन आसा गी म्हजे मागणें म्हजें जिवीत म्हजी उतरां म्हज्यो करण्यो म्हजो संभ्रम देवाच्या मोगाक साक्ष जावन आसा गी ह्या नव्या वर्सा आमी आज निचेव घेवया मोगाचो आज आमी देवाच्या हसरेंत भरलेले व्यक्ती आमी जाय जे जेजूक घेवन आमच्या काळजांत आमी आमच्या कुटुंबांत समाजीन जिये जंय हेरांनी आमकां पळयलेले देवाची हजरी देवाचो आसरो आमी जाय जे मोगाचो हेरांक आमी देख दिवचे तसले मनशां जाय जंय ह्या खातीर मोगाचो ह्या घडी आमकां आमी समर्पण दिवया हे समर्पणाची मागणी आमी भेटयता आसतना आमी सर्व ओडो भक्तीन ह्या गिता वेळार आमकां आमी आमच्या कुटुंबाक आमच्या फिरगजेक आमकां वाड्या आमच्या समाजेक गांवां राष्ट्राक अधिकारीक आमच्या युवा जाणां भुरग्यांक कुटुंबां हर एकल्यांक हे जेजूक समर्पण दिवया आनी ह्या मुखांतर ह्या नव्या वर्सा अदीक कुर्पेन भरलेले मनशां जावया अदीक ह्या वायटाचेर जैत व्हरची तळण्या तेंतेस वायट सक्तेचेर धैर्यान फूड करची मनशां जावंक
कृपेची मनशां आशिर्वादाची मनशां जावं आमकांच ह्या घडये समर्पण दिवया. समर्पिता समर्पिता आमकां आमी समर्पिता 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 आमकां आमी समर्पिता. सकड आमी सांगता म्हणया समर्पिता समर्पिता आमकां आमी समर्पिता 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 आमकां आमी समर्पिता. मग आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आनी ह्या घडयेर आमकां आमी समर्पण दिवया. म्हजी सगळी कूड जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. म्हजें चिंतप, म्हज्या काळजांत आसची सर्व चिंतना, म्हज्या मतींत आसच्यो रटावळी, म्हज्या आईचें जिवीत, फाल्यांचें मुखलें, फुडाराचें जिवीत आनी म्हजें सर्व रटावळ, म्हजो वावर, म्हजो बिझनेस, म्हजी कृशी, म्हजें एकसूर जीवन आनी सगळें म्हजें जिवीत जेजूक समर्पण दिवया. जेजूचे आशिर्वाद आमी मागया. जेजू लागीं म्हाका आपोड, म्हाका स्वीकार कर जेजू. तुजे सांगता तुज्या आशिर्वादान भरलेलें म्हजें जिवीत जावं दी. म्हजी अस्कतकाय म्हाका आमी समर्पण दिवया. म्हजे थंय आसच्यो वायट संवयो उगडासा गाडया, कितें वायट संवयो म्हजे थंय आसात ते जेजूक आमी समर्पण दिवया. म्हज्याच्यान आमी देवाक कितेंच दिवंक शकना, कित्याक आमचें थंय कितें आसा तें देवाचें रसन आमी जावन आसा. ह्या खातीर आमची अस्कतकाय आमी देवाक दिवया. आमचें उणेपण, आमच्यो वायट संवयो, आमची वायट वाट आमी जेजूक समर्पण दिवया. ह्या मुखान जेजू आमकां आशिर्वादीत करून दी. नवी वाट, नवें जिवीत, बऱ्यो संवयो आमच्यो करून दी. मगच्यान ह्या घडये आमी हर एकल्या आमच्यो सर्व संगती जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजूचे आशिर्वाद आनी जेजूची कृपा, जेजूची काकूळट आमी मागून घेवया. मगच्यान आतां आमी आमच्या कुटुंबाक समर्पण दिवया. कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास काडया. कुटुंबाच्या सांद्यांचें नांव आमी हांगासर एक घडीभर उसारुया. मगच्यान कुटुंब जावन आसा देवाचें योजन. कशें मोरी जेजूक ह्या संवसार एका कुटुंबा मुखान भाग्यवन कुटुंबा मुखान तर देव ताच्या पुताक हाडूंक योजन घालता, तर आमचें कुटुंब कितलें पवित्र, आमचें कुटुंब कितलें भाग्यवन जाय नाका. आमचें कुटुंब देवाक साक्ष दिवचें जाय. आज आमच्या कुटुंबा विशांत जेजूक आमी सांगया. एक इश्टा बरी जेजू लागीं आमी उलोवया. म्हजें कुटुंबाच्या आवय बापूय पासून आमी मागया. जर तर ती देवाधीन जाल्यार तांकां आत्म्याक शांती आमी मागया. ती प्रायवंत कुटुंब सांबाळून आसात, ती पिडेस्त जावन आसात, खटल्यार आसात, आस्पत्रेंत आसात, तांचो आमी उगडास काडया. तांच्या खातीर विशेश जेजूच्या हजारपणान आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो आमी उगडास काडया. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसलेल्या पासून मागया. आमच्या कुटुंबांत विगड गेल्ल्या पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व वायट सवयेचे गुलाम जाल्ल्यांक आसर मागया. मगच्यान आमचें कुटुंब आमी जेजूक समर्पण दिवया. जे कितें अल्तारी मुखार हे कुटुंब आरंभ जाल्लें, एक दादलो आनी स्त्री देवाच्या सत्रे मुखार जेजू क्रिस्तान घडलेलो सक्रामेंत जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिनाय म्हणल्या मुखांतर तें कुटुंब आरंभ केल्लें, तें कुटुंब पवित्र जाल्लें. तें सक्रामेंताचें कुटुंब म्हणलें आमी परत उगडासा काडया आनी आमकां
दिल्ली भास कुटुंबा खातीर जियेतल्या एकामेका खातीर जियेतल्या मोगान मैपासान मानान पिडेन भलायकेन सांगात राखतल्या म्हणलें हें परत आमी उगडासा काडया आनी जेजू आमच्या सांगात परत तूं ये ह्या नव्या वर्सा आमची कुटुंबां नवी कर ती मोगाची कर भोगसण्याची कर समाधानाची कर जे कितें आमकां कश्ट आसा ते परिहार कर कितें पिडा आसा सोसूंक धैर्य दी बोल दी म्हणून आमची कुटुंबां मोगाचो जेजू लागीं आमी समर्पण दिवया विशेष करून आमच्या कुटुंबांत राजी संधान जावच्या हेरां कुटुंबां सगळें राजी जावच्या आनी ह्या मुखांतर देवाचे हजरी देवाचे हजारपण मागणे भावार्थाचे फाळणे जावं दी आमचें कुटुंब आमच्या कुटुंबांत आसची आमच्या जाग्यार आसची सर्व वायट सगत ह्या घडये जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान ताच्या हजारपणान हुमटून उडोवन अशुद्ध आसलेले सट्ट सर्व शुद्ध करून दी आनी आमकां जेजू ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन दी म्हणून आमकां आमच्या कुटुंबाक ह्या घडये गितां मुखांतर समर्पण दिवया समर्पिता समर्पिता कुटुंबाचे समर्पिता 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 कुटुंबाचे समर्पिता 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 कुटुंबाचे समर्पिता समर्पिता असलेले सर्व आशीर्वाद तू भलायकी संतोष समाधान आणि सर रीतीचे आशीर्वादान भरलेली कुटुंबां आमची घर म्हणून ह्या घडये तुझ्या लागीं परतून मागता जेजू मुगाच्यान ह्या घडये आमच्या फिरगस कुटुंब आमी समर्पण दिवया पवित्र सभेचो खंड फिरगस कुटुंब देवाच्या हजरेचो देवाचे उतर आणि विशेष करून येवकारिस्ताचे बलिदान भेटोवनचो जागो तो देवाच्या हजरेचो जागो इगर्ज आणि फिरगस एक कुटुंब देवा जेजू मोदेगार मगेच्यान कुटुंबाच्या फिरगस कुटुंबाच्या वडील विघारा खातीर सहायका खातीर सर्व याजक धर्मी खातीर मागया लायक मुखेल्या खातीर मागया नवी गवळी परिशद घडल्या देवाच्या आशीर्वादान देवाच्या मोगान भरलेली सेवेच्या मनोभावान फिरगजीच्या वाड्याच्या एकामेकाच्या भोरेपणा खातीर वावरची आणि क्रिस्ताक साक्ष दिवची फिरगज कुटुंब आमची जावं दी देवाचे उतर ऐकून फाळची फिरगज कुटुंब आमची जावं दी आमची फिरगज कुटुंब देवाच्या हजरेन भरलेली जावं दी हर एका धर्माच्या लोकांक जेजू थंय साक्ष दिवचे तसली जावं दी चड आनी चड देवाचो मोग भोगसणें वळची आमची फिरगज कुटुंब जावं दी ह्या फिरगज कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी हे फिरगज कुटुंब देवाच्या कुटुंबान एक जावं दी आशीर्वादान भरोवन दी आनी ह्या फिरगज कुटुंबाच्या हर एका कुटुंबाचेर देव आशीर्वाद घालून दी म्हणून आमी ह्या फिरगज कुटुंबाक याजकांक धर्मिकांक हर एका कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया समर्पिता समर्पिता फिरगज कुटुंब समर्पिता 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 मगेच्यान ह्या घडी आमी मागया सर्व खाजरी जोड्यां खातीर ह्या दिसांनी जायतीं तरणाटीं लग्नां बेसांत एकवटल्या देवाक आमी अर्घां दिवया ह्या आधुनीक काळार संवसारीक कुशलायेक भरोन आसतना ह्या वडण्याक बलन आसतना पवित्र लग्नाचो सक्रामेंत इगर्जेन घेवन
नवें कुटुंब ताणें आरंभ केला. सर्व काजरी जोडी नवी पोरणी आमी उडास दवरूंक जाय. एक सक्रामेंत स्वीकार केल्लेली, अल्तारी मुखार एकामेका भास दिलेली, येवकारिस्ता मुखांतर जेजूच्या उंड्या आनी वायना मासा रक्तान एकवट जालेली. देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. ती बगार एक दोगांनी बगार एक जातली. देवाच्या रचनेचें काम मुंदरसतली असली. देवाचो एकामेकाचो मोग करची, कुटुंब रचून देवाच्या रचनेन वांटेली जावची ही काजरी जोडी देवाच्या आशिर्वादान भरून दी. तांकां उडास आसो मोग करूंक, मोग दिवंक, देवाचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक ती लग्न जाल्ली हे तांकां निरंतरी उडास आसूं दी. न्हय हेर खंयच्याच कारणा खातीर, न्हय संवसारीक कुशलायेक, ग्रेस्तगायेक, सोबायेक, अधिकाराक, खंयच्याच संवसारी कारणाक न्हय बगार ती एक जाल्यार देवान तांकां विंचून काडल्या. देवान तांकां सांगाता हाडल्या एकामेकाचो मोग करूंक आनी देवाचे कुटुंब बांदूंक. वर्ते मिसांव देवान जेजून तांकां दिला म्हणलें उगडास ह्या घडये हाडूंक जाय. ह्या खातीर दुबाव, मनस्ताप, राग हे सगळे ह्या काजरी जोड्याच्या काळजांतल्यान पयस वचून दी. ती आशिर्वादान भरलेली जावं दी. जायतीं जोडी आजुनी कश्टांत आसात, एकामेका उलोवंक सकनांत. जायतीं जाणां आपणाचो स्वार्थ सोदून आसात. ह्या खातीर मोगळा जेजू ह्या घडये हे सर्व काजरी जोड्यां खातीर आमी विशेष करून तुज्या आल्तारीर हांगासर तांकां आमी भेटोवन दिता. तांची अस्कत काय तुमकां भेटोवन दिता. तांची वायट सवय तुका भेटोवन दिता. तांचे थंय आसचे उणेपण, राग, मसर, हगे, जिद्द, पारीकपण हे सगळें तुका समर्पण दिता. मोगळा जेजू तुज्या पवित्र सक्तेन तांचे तुजे आशिर्वाद घाल. जायत्या जोड्या भुरगीं भोव कश्टांच्या दुखाच्या समयाचेर ती आसात. जायत्या वर्सांतान भुरग्याच्या देण्या खातीर ती राखोन आसात, मागोन आसात. जेजू तांची मागणें तूं आयक. तांची लग्नाचें जिवीत, तांच्या कुटुंबाचें जिवीत आशिर्वादीत कर. मायमोगाचो संतोषो समाधानाचें कुटुंब तांचें कर. तांच्या कुटुंबांत आसचे सर्व वायट खोटेपण तूं पयस कर आनी केवळ मोगान, तुज्या मोगान तांचें कुटुंब भळवण कर, आशिर्वादीत कर म्हणून सर्व काजरी जोड्याक आमी समर्पण दिवया. समर्पिता समर्पिता काजरी जोड्याक समर्पिता 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 काजरी जोड्याक समर्पिता 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 काजरी जोड्याक समर्पिता 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 काजरी जोड्याक समर्पिता. मग ह्या घडी आमी मागया सर्व आमच्या भुरग्यां आनी युवा जाणां पसत आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांचो उगडास काड्या. तांची नांवां काण तांकां अल्तारीक समर्पण दिवया. भुरगीं देवाचें देणें, देवाचे योजना प्रमाणे देवानूच ताजी सारक्याची स्वरुपाची तेज्या मोगान भरलेली भुरगीं आमकां कुटुंबाक दिल्या. भुरग्यांच्या देण्या खातीर आमी अर्घां दिवया. आमच्या भुरग्यांक विशेष करून जेजू आशिर्वादीत करूं दी. बरो हांकां शिकोवंक गिन्यान मोद, बरो फुडार, आवय बापूयक खाल जावची भुरगीं जावं दी. खंयच्याच वायट सवयेंक गुलाम जायनासतना
अमाल द्रव्य सेवेनासतना पगार चड आनी चड देवाच्या हजरेन जिवनची भुरगीं तूं कर. मुगळो जेजू तांकां राख आनी सांबाळ. इस्काला वेता आसतना इस्कालान पयणार तूं तांकां आधार दी. बवर्तान ती वाडोवन दी. हर एक दीस देवाचें उतर संजेच्या मागण्याक ती हजार जावं दी. कुटुंबाच्या आवय बापाय सोबें वडिलां सोबें सांगाता ती जेवूं दी. आज संवसार बदलला. विखाळ तो जाला. जायत्या वायट आधुनीक सोयेंचो गुलाम जाला. ह्या खंयच्याच बली जायनासतना आमची भुरगीं आमची जावन उरोवन दिचेस. आमची कातोलीक जावन उरोवन दिचेस. बरो फुडार बरें जिवीत विशेष करून पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर. तांकां तांच्या आवय बापायनी सारकें समजोवंक कर. तांचो मोग करूंक कर. तांकां तीत विशय कर. आनी एकामेका तो आवय बापाय भुरग्यांचो संबंद तो परत जिवो कर. आनी अशें आमच्या कुटुंबान तुका साक्ष जावचें जिवीत आमचें कर. आशिर्वादांनी भरलेलीं आमची भुरगीं आमची युवा जाणां जावं दी. शिकप शिकल्या उपरांत बरें काम तांकां दी. बरे जिणें संगातीन सोदूंक तांकां तूं मोतीक उजवाड दी. आनी सर वायट विघ्नांतलें निवार म्हणून मागया. नांवान आमी तांकां उलो करया आनी जेजूक समर्पण दिवया. समर्पिता समर्पिता भुरग्यांक आमच्या समर्पिता 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 ही वचनां समर्पिता 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 भुरग्यांक आमच्या समर्पिता 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 ही वचनां समर्पिता. मगेच्यान ह्या घडी आमी समर्पण दिवया आमचे सर्व पिडेस्त भाव भयणी पसत उदोर प्रायांच्या पसत आमच्या कुटुंबान सेत समोर आस्पत्रेनी हर एका जाग्यांनी आसच्या सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. मरणांतीक पिडेन जायतीं जाणां झुजोन आसा. जायतीं जाणां हातोपाय बोळ नासतना आसा. वायरल फिवर आनी हेर खोंकली शेळ थाप गांठी दूख काळजाची दूख मोतीची पिडा हर एकल्याक मोगळा जेजू तुजे समकार आमी हाडटा. ह्या संवसारांत तूं आयिल्लो गूण करूं. खुर्साचेर तुवें आमचे सर्व घाई स्विकार केली. आमची पातकां आनी आमची पिडा तुवें वावयली जेजू. ह्या घडयेक कशें तुवें तुजो आत्म तुजी कूड बापाक समर्पण दिली तशें आमकां हर एकल्या पिडेस्त भाव भयणी तुका आमी समर्पण दिता. तुका साध्य मेळ्ळें की तेंच ना जेजू. आमचे सर्व पिडेस्त भाव भयणी तूं आपड तांची सेवा करूंक बरें मन तांची कश्ट दूख सोसून व्हरूंक धैर्य बळ ससाय तांकां दी जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये तांकां धाड. सत्यवन कर. जिणयेंत निराश जायनासतना बरवशान जीव तांकां गूण कर म्हूण तुज्या लागीं परत हांव सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक मानसीक पिडे कुडीच्या पिडेन आत्मीक पिडेन जो कोण मिसाक येना मागण्यांत ना जो कोण पवित्र सभेंतल्यान पयस गेल्या पिडेस्त जाल्यान तांच्या खातीर आमी मागया तांकां समर्पण दिवया. ह्या घडये उडासा घडये आसल्या सर्व पिडेस्तांक आनी जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू तांकां आपडून गूण करून दी. ह्या नव्या वर्सान नवे मुडीस तांकां करून दी म्हणून आमी मागया. समर्पिता समर्पिता पिडेस्तांक समर्पिता 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 पिडेस्तांक समर्पिता
समर्पिता समर्पिता पीडेतांक समर्पिता 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 पीडेतांक समर्पिता. मग आंगडे समर्पण देऊया आमचो गांव, आमचे राज्य, आमचे राष्ट्र आणि सर्व राजकीय मुखेल्या देवाच्या हजरेन भरलेलो, शांती समाधानान भरलेले आमचे राज्य राष्ट्र जावं दे. अशांती, जातवाद, आतंकवाद असल्या जायत्या कॅस्तावांनी आमी बुडोवन आसा. मगळा जेजू तूं ह्या संवसाराक जल्मल्लो शांती हाडूं, ह्या संवसारात तूं पुनर्जिवान जाल्लोय आनी म्हळें शांती तुमकां. ह्या घडये आमच्या राज्य राष्ट्राचेर, आमच्या गांवाचेर शांती आमी मागता. हर एका धर्माच्या लोकांच्या काळजान ती शांती पेटयचीस, उजवाड पेटयचीस. सर्व रितीचे खोटेपण, जिद्द, फारीकपण हे सगळें तूं काडून उडय. एकामेका भाऊ भयणी आमी हर एकलेन देवाची भुरगीं, हर एकल्याक ह्या राज्य राष्ट्रांत जियोंक, तांचो भावार्थ प्रगट करूंक हक्क आसा म्हणलें जे राजकीय मुखेलींक समजशें कर. राष्ट्र राज्याच्या मुखेल्यांक तेंचे काळीज, तेंची मोत उजवाडायचीस. हर एकल्याची हक्कां राखून व्हरचें, अभिवृद्धी करूंक तांच्या मतीक उजवाड दी. पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भर सर्व, विशेष करून अल्पसंख्याक जायत्या क्रिस्तांवांचेर ह्या दिसांनी हल्लो परत आराम जालाचीस. तूं कळीत आसा जेजू, आमी हर एकले तुज्या लागीं परत दाव. आमकां हर एकल्यांक तूं बरो सरकार, बरें राज्य, बरें राष्ट्र दी. आशिर्वादान, समाधानेन, शांतीन भरलेलें आमच्या राज्य राष्ट्र खातीर, मुखेल्यां खातीर मागया आनी समर्पण करया. समर्पिता समर्पिता गांव आमचो समर्पिता 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 राष्ट्र आमचो समर्पिता 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 गांव आमचो समर्पिता 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 राष्ट्र आमचो समर्पिता. मग वचनांत आमी सर्व उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवा जाणांचेर, पिडेस्तांचेर, सगळ्या राष्ट्राचेर आमी ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. ह्या नव्या वर्सा पवित्र आत्मो आमच्या संगात आसूं दी. चड आनी चड मागण्याक सडीत गुमान दिवं. देवाच्या हजरेंत आमी जियो, आमचे कुटुंबा मागण्याचें पाळणें करूं, आमचे फिरगज देवाच्या हजरेंत बरों आनी आमचे जिवे जेजूक साक्ष जावं दी. आमकां हर एकल्या भलायकी, संतोष, समाधान पवित्र आत्मोन दिवं दी म्हणून आमकां हर एकल्याक आतां पवित्र आत्म्याक समर्पण देवया आनी त्या उपरांत जेजूचे आशिर्वाद घेवया. युकर पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सगळे जाऊ तू आमचे सोवे. युकर पवित्र आत्म्या सगळं आमी व्हडल्या थाळान गावया आनी पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे सगळे
Vreau Tu am ce să तुझी बिंदूचे उद Sasnamaची बुजवणार आणि मुक्तेणार सगळे तुझं तुमची मृत्यूचे सुखाना बुजवणार आणि मुक्तेणार सगळे तुझं स्वागत पवित्रम्या तुका आमच्या काळजा नितळ करतो आमका बापाक भोगूंक स्नान स्वागत पवित्रम्या तुका आमच्या काळजा Lord Jesus, ह्या नितळ करतो आमका पवित्र अफगाणिस्तान सगळ्यांना तो हजर आसात तुवेंचं फाटयलेलं तुझ्या बापान फाटयलेलं तो पवित्र आत्मा दिवचे हे मागण्या मुखार उजाचो जिवो सुखाना आपोस्तलाचे राहिलेलं आणि ते धैर्यान बनलंय आणि तुझ्या जीवाची खबर जेजू अंगाचं जमलेले हरलेले असेल याकडे तुझ्या पवित्र आम्ही मागता या नव्या वर्षाने तुझ्या मोगाची मुलगीचा भलायके बरी जावं एकामेकाचो मोगलो एकामेका बगसूं आमचे कुटुंबांनी आमकां हर एकल्या आमच्या भुरग्या बळा आमच्या युवा पवित्र या तुझ्या पवित्रत्या मुखांतर आमची सर्व अस्कताय खोटेपण आमची सर्व पिडा शिलातून नपायत गुण कर जेजू पवित्रत्या ये come up Holy Spirit upon us come and heal us touch Jesus come Holy Spirit come and touch everyone touch our families touch every sick people touch our children touch our youth touch Jesus heal Jesus ये पवित्र आत्म्या आपूण आमकां आपूण आणि गुण कर जेजू come Holy Spirit touch and heal anoint us Jesus come Jesus ये जेजू या घडये आमकां आशीर्वाद कर आमकां धैर्य कर आमकां मोगाची कर बक्षाणेतून दी आशीर्वादान भर तुझ्या लागीं मागता come Jesus come Holy Spirit ये पवित्र आत्म्या आमच्या देवा हालेलुया 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 आपूर जेजू आमकां हर एकल्या या घडी आपूर जेजू anoint us Jesus touch heal Jesus anoint us Jesus come Holy Spirit come touch Jesus हालेलुया ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवत्व ये वाळवंत ये सत्तेन भरून घे उजवाडान भरून घे हालेलुया 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमकां सामी आयतें करया. Powinia dia rupa bola
पदवी महिमा ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समसमीना वाटा तुमच्या नावान सोम्या भक्तीना आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसता उरल्या वायनाक तुकाच तूं दिताय जिविताक आनंद दूख करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भोगीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सोम्या जेजूच्या जल्माची परब आचरण जाली मरी दबाजेक बरी देवाची माता म्हणली दबाजेक परब आमी आचरण केली नवें वर्स आरंभ करून आज आमी नव्या वर्साच्या तिसऱ्या दिसा हांगासर आसा आज आमी स्नान दातार जुवांवतावन वस्तू लिसांवां शिकता कशें ताणें ताच्या आपोस्तलांक जेजूचो अनुभव मेळच्या बरें केलो आनी तो अनुभव हेरांक वांटूंक ताणें प्रेरण दिलें तशें आमी तोचो अनुभव स्विकार करून हेरांक वांटीत जाय जेजूचे खरे साक्षीदार आमी जाय अशें आयची सुवार्ता आमकां प्रोत्साह आनी प्रेरण दिता आनी एकल्या विशयान केदाळें बरें उलय जाय म्हूण आमकां सांगता आनी अशें 3 लिसांवां आमच्या जिवितांत आमी घेजय म्हणून सुवार्ता सांगता ती आमी सर्तीक मापान आज प्रसंगान जाणा जातले हांव आनी हे मिसाचें बलिदान आरंभ करच्या ह्या संदर्भार मनशापणाचे अस्कत कांय निमती आमी आदारलेले सुखी ह्या पातकां आसलीं जाल्यार देव आमकां माफी करून दी म्हणून ताच्या लागीं मागया आनी नितळ अंतस्करणान हे मिसाचें बलिदान देवा बापाक समर्पून दिवया हांव पातकी सर्वज्ञ देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या वर्सांत भगवान सदांच संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत So
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे. तुज्या शेळयांक उतरार चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याक पबे सभेक तूं वें दिलोय. ताचे बिनवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयिल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. सांजुच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो, देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणा जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजा की आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकें जातल्या म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवस्तलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पातक ना. ताचे सवेन जियेतलो कोणूच पातक करिना. पातक्यान क्रिस्ता देखूंक ना. पातक्याक ताची वळखी ना. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखील. पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखली. प्रितुमेर शेकांचे आसल्या लोकांक आमच्याच देवाची सोडवण लेखल्या. सोर्गू निवाशानो, सोरेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गीता गावून होसिया. पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखली. किन्नारी हाती घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन माधुर संगीत करा. तुतुरी कोम कुंकुम सर्वेश्वर राया जय मागा. पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गाराक उबे रावया.
आनी आमच्या मोदेंची येलो आपणा स्वीकार करतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें दिले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. दुसऱ्या दिसा आपणा सरसी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें, पळय या देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत एकलो येता, तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयिल्लें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशेंत. तो कोण म्हूण हांवूच नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापे करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गेंत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तो देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो. म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत तरावळ रितीचे मनीस आसात. एकल्या बरी आनी एकलो पळोवंकी ना, एकल्या बरी आनी एकलो गुण्यानी ना. हरी एकलोय दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचो. थोडे सदान करतात, थोडे हेरांनी केल्लें सदान आपणाचें म्हणटात. थोडे होगळसितात, थोडे हेरांक कंडम करतात. नमणे नमणेचे मनीस हांगा आसली सगळां एकतलेक नात. एकल्या बरी आनी एकली नात तोंडार, एकल्या बरी आनी एकली नात सायजीन, एकल्या बरी आनी एकली नात गुणांनी, एकल्या बरी आनी एकली नात हरी एका संगतींनी. आतां पळय, आमी 3 तरांचे मनीस आयच्या सुवार्तेंत इल्लेशी दुश्ट घालतना म्हाका 3 तरांचे मनीस दिसतात. पयिल्ले जावन आसात आपणा विशयी व्हडपण उलोवचें, बडाय कोच्चुंची, आपुणूच व्हडलो म्हणचें. हें हांवें केल्लें न्ही, हरी एक हांवें तूं केल्लें. बरें आसलें सकडी, पाड आसलें सांगनात. म्हजे वेळेन तें काम कोणाच्यानच करूंक जातें ना. तितलें सुलभ न्हय तें, कश्टांचें काम हांवें जाल्ल्यान केलें. हांव आसल्यान मात्र साद जालें. हांव 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 हरी एक हांव एका रितीचे मनीस. आनी तो आमच्या पैकी थोडी आसूंक पुरो. हे सवाल आमकांच आमी सारचे जाल्ले. अनेक रितीचे मनीस आसात. पेल्या विशीं पाड उलोवचें, खबरो करच्यो, न्हय जाल्लें सांगचें, घडपां करचीं, ताचें बरेंपण लिपोवन दवरचें आनी पाड इल्लेशें आसल्यार उस्तून काडचें. दोळ्यांत आडे आसून हेरांच्या दोळ्यांनी किसर सोदचें आसले. आनी एक कॅटेगरी हे अले थोडे आसात. खेदाळे हेरां विशयेंत पाड, आपणा विशयेंत बरें. तिसऱ्या नमण्याचे मनीस आनी एक दाखयता हांव तुमकां. आपणाकच कलतो करन हेरांतय आसलेलें बरेंपण उखल धरचें. हेरांक बरें केल्ल्या वेळार अभिनंदन पाठोवचें, तांची तारीफ करची, तांकां होगळीक दिवची, तांचे विशयेंत बरीं 4 उतरां उलोवचीं, तांकां पुरस्कार दिवचो.
आनी असले व्यक्ती थोडे विरळ आनी तांचे पैकी एकलो जावन आसा सान जुआंव बाप्तिस्त. तो ह्या तिसऱ्या पंगडाक सेरवला. कित्याक आयची सुवार्थ आमकां सांगता, ताची मोलादीक उतरां पळय आयच्या सुवार्थेंतली. जेजू क्रिस्त तेणें पाशार जाताना ताका टप्प नवेंत इंटरव्युशन कालिंगे आयलें. हळे तो मनीस कुडले ताच्या तोंडांतली उतरां आयलीं, जो उतरां आमी हरी एका मिसाच्या बलिदानाचेर देवाची कूड हातांत घेवन उचारचे तसलीं जावन आसात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. अशें म्हणून आमी तो पवित्र कॉन्सेक्रार केल्लो होस्त हातांत धरता आनी सांगता, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूक हातांत धरून सांगलेली उतरां आमची, पूण जेजूक खाली पळोवन बोट चोकून सांगलेली जुआंव बाप्तिस्ताची. आनी त्या वेळार कितें घडलें, जुआंव बाप्तिस्ताच्या फाटल्यान रावलेले ताचे मोगाचे थोडे सीस आसले पळय, तांतले 2 जाण सोडून गेले जुआंव बाप्तिस्ताक, ताच्या फाटल्यान गेले. ही इज बेटर, ताच्या फाटल्यान गेले. आतां निजाय कितें जालें कालें जाता, पॉलिटिकल लिडर्सांक 2 जाण म्हणजे सोडून गेले MLA. हांकां कशें फाटीं हाडचें पयलीं सवाल, वैगी न्हय. फाटीं हाडूंक जायनातलें हांकां कशें नास करचें दुसरें सवाल. सदां मनशापणाची येवची सवालां तशें एकच फाटीं हाडीचें नाल्यार नासाई करीचें, खालेपणी करीचें. पूण सांजू हांव बाप्तिस्ताचें मनोभाव पळया. वचून दीत, कितले वेतात वचून दीत, जेजू वट्टूक वेतात, नवो अनुभव जोडतात. ही मस्ट इनक्रीज, आय मस्ट डिक्रीज. ताणें व्हड जायचें, हांवें ल्हान जायचें, तो मनोभाव. त्या देखून ताणें ताच्या 2 जाणां सिसांक जेजू सरशी वचोंक सोडले. तो खोशी जालो, वचोन दीत म्हणालो. आनी जेजूच्या फाटल्यान गेल्ले सीस ताचे सांगाता रावले, ताच्या सांगाता अनुभव ताणें जोडलो. अनुभव जोडल्या उपरांत कालें करचें, घरा येवचें, जेवचें, न्हिदचें. आमी मस्त बोटी देव तेंपलाक येता, रेतीरेंक वेता, नोवेनांक वेता, मिटिंगाक वेता, तेर्साक सांगाता मेळटा, मागीर कालें करता घरा येवन. कोंत काडलें दवरलें ताच्याच जाग्यार, सदांचें उलोवंक सुरू केलें. थंय आसतना मात्र हांगा आसतना ना. चक्कड विसरलें. पयलेंचें जिवनच आमचें सुरू जालें. पूण हे 2 आपोस्तल, जे 2 सीस जुआंव बाप्तिस्ताचे ताका सोडून जेजू फाटल्यान गेले, ताच्या सांगाता रावले. तांणी ताचो अनुभव जोडलो आनी ताच्या उपरांत तो अनुभव तांणी वांटलो. बारीक गरजेचें तें अनुभव जोडचें व्हडलें न्हय. आमी मस्त बरे बूक वाचता, थोडे हांवें पळयले आतां इतले बूक वाचतात की, पूण प्रॅक्टिकल झिरो. त्या बुकांत आशिल्लें वाचून मात जालां, मतींत जिरोवना. जिरयल्यार व्हडणी आहलें तें आनी एकल्याक दी जाय. जो कितें आमी जोडटा तें आनी एकल्याक आमी दी जाय. आनी असलें दिल्ल्यांत आमचें थंय उणें जायना. आमचें थंय बरोवनूच आसता. आमी असलें खाण आनी एकल्याक दिवचें, ताचें थंय भरता, मागीर एकल्या थंय भरता. अशें सगळ्यां थंय बरें चिंता बरो जाय, बऱ्यो आलोचने बरो जाय, बरे गूण बरो जाय, शेगूण बरो जाय. आनी त्या देखून मेळ्ळलो अनुभव जेजू संगी ताणी हेरां लागीं वांटून घेतलो. क्रिसमस फेस्तच वांटून घेवचें फेस्त जावन आसा. खाली कुसवार मात वांटल्यार पावना, नेकेत्रां वांटल्यार पावना, कार्डां वांटल्यार पावना. वांटी जाय आमी आमचे थंय आसले गूण शेगूण, वांटी जाय आमचो टायम वेळ, वांटी जाय आमचे थंय आसले ती सेवेचो मनोभाव. सबार शक्ती आमकां वांटूंक आसात. आनी आयची सुवार्थ आमकां दाखयता त्या 2 सिसांनी वांटलें कितें तांणी जोडलेलें आनी आमी जोडलेलें वांटूंक आसा. ह्या संवसारांत आमी कितेंच हाडून आयिल्ले न्हय.
नागडे आमी जल्मल्ल्या कोण गे गुटलावन व्हरून घालता आमकां फोंडाक. सक्कडी ह्या संवसारान जोडलेले सक्कडी ह्या संवसारान सोडून वेता हांव ह्या आनी होगडायता हांव. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयची सुवार्ता आमकां सांगता जोडलेलें तुवें अनभोग वांटून घे. तुका शिकयलेलें हेरांक दी, हेरांक शिकय. निमाणें वाक्य आयच्या सुवार्तेचें आमी पळयता. होच देवाचो पूत म्हण हांव साक्ष दितां. कोण म्हणटा? जुवांव बाप्तिस्त म्हणटा तो हांव आयलोलो साक्ष दिवच्या खातीर, हांव आयलोलो ताची वाट तयार करच्या खातीर आनी तो येताना ताका स्वागत करच्या खातीर आनी ताका साक्ष दिवच्या खातीर. साक्ष दिवचें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. रेतीरे वेळार मुखार येवन साक्ष दितात, अनुभव म्हणटात, म्हाका बरेंपण जाल्लें, अशें जालें तशें जालें सांगतात. पातयेणी नातलेलो हांव कसो आतां पातयेला म्हणटात. देवाच्या विरोध आसलेलो साऊल फावल जालो, ताणें साक्ष दिली. अगोस्तीन खोटो आसलेलो, जिणी ताची सगळी ताणें परिवर्तन केली, ताणें साक्ष दिली. सबार साक्षी आमी पळयता. व्हडल्या व्हडल्या रेतीरेचेर वयर येवन साक्ष दितात आनी तांकां जाल्लो अनुभव ते विवर्शितात. आनी हांगासर पळयता जुवांव बाप्तिस्त साक्ष दिता जेजू विशयांत. हो जावन आसा देवाचो पूत. ताका कशें कळ्ळें? म्हाका सांगलेलें, म्हाका धाडलेल्यान सांगलेलें, जाचेर पवित्र आत्मो येवन रावता तोच तो येवंक आसचो तो. आनी जुवांव बाप्तिस्तान जेजूक ताच्या माथ्याचेर उदक घालून ताका बाप्तिस्म दिल्लोच. पवित्र आत्मो येवन रावलो आनी ताका उडास आयलो. ताका दिल्ल्या समजणे प्रमाणे उडास आयलो. देवान सांगलेलें तें कोणाच्या वयर पवित्र आत्मो पारव्या बरी येवन रावतलो तोच तो. हांवें विंचलोलो, माकलोलो, हांवें तो देखलो. ताका उदकान स्नान दितस म्हाका तें समजलें. आनी कोणें सांगलें म्हाका धाडलेल्यान सांगलेलें. धाडलेलो कोण? देव बाप. ताणें धाडलेलो जुवांव बाप्तिस्ताक. ताणें म्हाका कळीत केलें, तेंच हांव विवर्सितां. त्या देखून आयच्या सुवार्तेंत हांव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी घेवचीं लिसांवां 3. पयलें लिसांव जावन आसा जुवांव बाप्तिस्ता बरी हेरां विशीं बरें उलोवचें. पाड उलयले काल जाता गुताय प्रतिध्वनी हांवें उलयल्लेंच म्हाका आयकता. तूं खोटो म्हळ्यार तूं खोटो म्हणलें आयकता. तूं बरो न्हय, तूं बेबदो म्हळ्यार तूं बरो न्हय, बेबदो म्हणलेंच आयकता. बरें उलयल्यार मात्र आमच्या विशयेंत हेर बरें उलयतात, खोटें उलयल्यार आमच्या विशयेंत हेर खोटें उलयतात. त्या देखून बरें उलय जाय, अभिनंदन पाठय जाय, होगळीक उचारी जाय, कोडी कडच्यो उणें करी जाय. हें पयलें लिसांव आज आमकां मेळचें तसलें. दुसरें लिसांव आज आमकां मेळटा जेजूचो अनभोग मागण्याद्वारे, नोवेनाद्वारे, रेतीरेद्वारे, असल्या मिटिंगाद्वारे आमकां मेळ्ळलो. तो आमचे थंय लिपोवन दवरचो नाका. आमकां मेळ्ळलो उजवाड भितर दवरचो नाका, कळशे बंदा दमचो नाका. तो हेरांक दिसचे बरें देवटणेर दवरया. तो अनुभव हेरां लागीं आमी वांटून घेवया. त्या वेळार आमी देवाक मानवत येल्या. आनी तिसरें जावन आसा जेजूक साक्षी जावया. जुवांव बाप्तिस्त जेजूक साक्ष जालो. ताच्या वयर पारवो देवलो, पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो देवलो आनी त्या पवित्र आत्म्याक तो देखूंक शकलो आनी ताणें रुजवात दिली. तोच जावन आसा धाडलेलो देवाचो पूत म्हणून. आमच्या जिवितांत आमी घेतलेली ती जाणवाय ह्या मागण्याद्वारे, ह्या रजाराद्वारे आनी ह्या सर्व बऱ्या कामाद्वारे ती देवाक साक्ष जावन दी. कित्या खातीर तूं ही कामां कशीं अशीं करताय? कित्याक म्हज्याकी पयलें देवाच्या पुतान ही पुरां केल्यान. ताणें म्हाका शिकयलां, ताणें म्हाका अनुभव दिला. त्या अनुभवांतल्यान हांव करतां. त्या देखून हांव तसो साक्षीदार जातां. आनी अशें देवाचे साक्षीदार जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.
मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान भेटो हाडून आयल्या गाणी गो गे बाबा मोगान घेव मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्बेन सगळें आमचें वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदें सांगलाय सोगां सोगां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान भेटो हाडून आयल्या गाणी गो गे बाबा मोगान घेव तुझ्या बाबा बहिणीनं आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण आतां आमी मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पयस सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सासणाचे सरवण जडोवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक आयचो हो दीस संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां पळय सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस करतो सर्वांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good, purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सबरता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही बगता, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकेप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल साल्डान आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर, तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकवार मोरे देवाच्या माय संगाती सांजुजे तिजो पोती बगेन धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां लायणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाप्तिस्तान उसारलेली तीनच उतरां ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी समेस्तां सुबागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरतल्या बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या काळसुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमिया काळजान देवून मागता म्हाका सुखा दिवून तुझे दये जाताय स्वागत मोगान सोमिया काळजान देवून मागता म्हाका सुखा दिवून तुझे दये जाताय अनाथ तुझ्या पोस्तान कोरपेजला बोयतान सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटी घेताय स्वागत मोगान सोमिया काळजान देवून मागता म्हाका सुखा दिवून तुझे दये जाताय सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुझे बरी सर्वांचो मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगान सोमिया काळजान देवून मागता म्हाका सुखा दिवून तुझे दये जाताय स्वागत मोगान सोमिया काळजान देवून मागता म्हाका सुखा दिवून तुझे दये जाताय प्रार्थया सर्गेंच्या बापा भगवान जो हांव पॉल दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे वडुकार
कौतिक तुका क्रिस्ता सारक्या मोऱ्या मोऱ्या दैवीक मोक्षी गैरू आमना प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घा दिता ताणें पवित्र येवकरिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सांतां दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांक अर्घा आमी पाठोवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरी भलायकी संतोश समाधान घडांतलें निवारला हे नवें वर्स पळोवचें भाग फावो केला आमच्या कुटुंबा खातीर अर्घा दिवया दिसपडतो ग्रास आमच्या वावरान आमच्या बिजनेसान जेजूचे हजारपण आमी भोगल्या संत समाधान आमच्या कुटुंबांनी आमी अनुभव केला जायत्या संगतीने देवान आमकां राखलां सांबाळला हे सर्वां खातीर आतां आमी अर्घा दिवया एकल्याक दुबईन ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर अर्घा दिता एकल्या मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्घा दितात एकल्याचो हात दूख ऑपरेशन नासतना गूण केल्ल्याक अर्घा दिता एकल्यान चिंतुल्लें काम ताका बेगीन मेळिल्ल्याक अर्घा दितात एकल्या हांगासर मागोवन बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्घा दितात प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनोतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घा दिता तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता ताचे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बगेवनपणान वाडोवन क्रिस्तां साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. संजोवं पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा बसत देवा लागीं विनंती कर हे बगेवोन जो पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एकडी बोर मावन रावया परत एक पोटी बावर्थान बरवशान आमच्या पत्रोन जो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन बापा लागीं मागुया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें गरज आसा आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा हें सगळें ह्या घडये पात्रोन आमकां जेजूक बापाक भेटोवन दिवया एकल्या बरी सैरीक मेळच्याक एकल्या बेगीनच कामाची विजा बैला गांवां मेळच्या एकल्याच्या हाताच्या गांठीची खीळ दूख गूण जावच्या एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या दोगां परगांवांत बरें काम मेळच्या तेगां भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या तेगांच्या पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावं घरान मोतीक समाधान मेळच्या कोर्टाची केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावं एकल्याची कोंकणी गूण जावच्या एका तरणाट्या बेगीनच काम मेळच्या एका भुरग्या बरी भलायकी आनी शिकोवंक गिन्यान मोत मेळच्या एका दादल्याक बरी भलायकी मेळच्या दोगां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळच्या आनी तांचो फुडार बरो जावच्या एक जागो बऱ्या मला विकून वेच्या
एका विद्यार्थी SSLC परीक्षेन बरे अंक मेळच्या एकल्यान आमाल पिवोवणें सोडच्या एकल्या दिसपडतो ग्रास फावो जावच्या सरकारांतल्यान मेळोवंक आसलेले पयशे बेगीनच मेळच्या बँकान दवरलेले भांगार बेगीन सोडोवंक आधार मेळच्या लोन फारीक करूंक एक वाट मेळच्या एकल्याचो हात गूण जावं एका भक्तिकाच्या सर्व थेसांवां पासत एकल्याचो हात पांय गूण जावच्या एका आवयक भुरग्यांनी पयशे दिवच्या एका प्रायस्ताक बरी भलायकी ताचो जागो बेगीनच बऱ्या मोला विकून वेचाक उबे आमी रावया. तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडणूक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्ट्रॅमित तुमचो देव आनी सदैवी फॉल कशी चेंजेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरे तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवंजणी मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बवर्तान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटों ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. आतां आमी जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोमाच्यो वाती मुर्दोम दिल्ल्यांक वाती वांटतल्यो. हांव उपकार मागता आमच्या रेक्टर बापा लागीं मानाच्यो वाती वांटच्याक. हेचें जेवण दान जावन दिलां बेनेडिक्टा मिनेजीस लॉरेन्स पयलो वडो. मुर्दोम दिल्यात डेनियल एंटनी रेबेल्लो पंपे दुसरो वडो. जेसन ब्रिट्टो वेलंकणी वडो. मेर्विन सल्डाना पंपे दुसरो वडो. लायनल पिंटो बचपे. प्रिन्सन आनी लुवेल्ला पिंटो सांतेरेस वडो. विनीता क्रास्ता सांजुजे वडो. ऑल्विन विनीता नजरेत संबस्त्यां वडो. वॉल्सन जस्विन फेर्नांडीस UK. वॅक्सन पेरेरा बेळवाय. विवियन पिंटो मँगलोर. मरिया कुटिन्नो बळो जेजूच्या पवित्र काळजा वडो.
लुसी नजरेत जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो डेन्झिल मॅनेजर्स आनी कुटुंब बेळमन रोनल क्लॉयटन दिकुन्ना आंतोन वाडो लायनल सिक्वेरा बगेन कुर्सा वाडो क्लॅनी जोविटा पिंटो सान तोमास वाडो जानेट लॉयड फेर्नांडीस फेरार क्रिस्टीन डायस फेरार ॲलन रेश्मा रोड्रिगस मुंबई जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन जुआंव पावल दुसऱ्याची मिसनार आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगाच्यानो एक भोव अपूर्बायेची कळवणी वर्सान वरास आमी करता ह्या म्हयन्यांत, कित्याक आमकां मुखलो म्हयनो भारी संतोशाचो म्हयनो. आमच्या पात्रोनाची परब आमी आचरण करता. त्या देखून तुमकां एक वत्तायाचें आपोवणें आनी कळवणी वेळार दिवची जावन आसा. सांजुआंव पावल दुसरो पुनशेत बसपे हाची वार्षिक महापरब 2013 इसवी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 6 तारीखेर दबाजान आमी समारंभताव ह्याच जाग्यार. महापरबेचो ह्या वर्साचो संदेश बापा ते समेस्त एक जावं, एकवटा विशीं. बापा ते समेस्त एक जावं. फेस्ताचे संभ्रमीक मीस फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 6 तारीखेर सकाळीं 10:30 वरांचेर अधिक मानादीक दोतोर हेनरी सोस धर्माध्यक्ष बेळ्ळारी दिएसीस प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताक तयाराय जावन सांजुआंव पावल दुसऱ्याच्या मानाक त्रिदुवम फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 2 तारीखेर 3 तारीखेर आनी 4 तारीखेर सकाळीं 10:30 वरार तावन चलोन व्हरतलें हांव. त्या देखून उडास दवरचें. 3 दीस त्रिदुवम 2, 3 आनी 4 फेब्रुवारी 10:30 वरार. त्रिदुवम आनी फेस्ता दिसा सर्व भक्तिकांक जेवण आसतलें. व्हड्या संख्यान येयात. येता आसतना हेरांक आपोवनी हाडात आनी आशिर्वादीत जायात. तुमकां सर्वांक ह्या वर्शीक परबेक मोगाचो स्वागत आनी फादर रोहीत आनी म्हजे तर्फेन वत्तायेचें आपोवणें. 목사면서 장기서 두당서 마계원 주왕도 두스로 의미가 물티서 복드도 마계원 주왕 바울함서 나만 두가 나만 두가 목세와
शकतो मुखार पुता सोवे आमकां बरे आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसोन देवा लागीं विनंती कर भाग्यवान तुझे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन